नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांचो वास्को पुलीस स्टेशनार मोर्चा. गौतम खट्टर आनी संबंदीत आयोजकांक बेगोबेग करात अटक, लोकांची मागणी. गौतम खट्टराच्या भावाक पुलिशेन केल्या अटक. गौतम खट्टराकूय जातली बेगीनूच अटक, मुख्यमंत्र्यान दिलें आश्वासन. गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंय पुलिसेचेर दवरचो विश्वास, मुख्यमंत्र्याची मागणी. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ खाला खाजगी क्षेत्रांत एका वर्साचें काम पुराय केले उपरांत सरकारी नोकऱ्यांची मेळूं येता संद. इत्सूक करपाक शकता अर्ज, सांगता मुख्यमंत्री. बेतोड्या पंचायत वाठारांत गवेरेड्यांची चल्ला धुमाकूळ. दिसा उजवाडा गवेरेडे वाठारांत भोविल्ल्या लोकां मदीं पातळा भंय. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय, थळाव्यांची मागणी. गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपाक उच्च न्यायालयान पंचायती संचालनालयाक दिला 8 सप्तकांचो वेळ. आनी श्री लयराई देवीच्या कौलाक व्हडा दबाज्यान जाल्या सुरवात. शेनवारा मेरेन चलतलो शिरगांवा कौल. आता खबरो विस्तारान. यूट्यूबर गौतम खट्टर हाणें सेंट झेवियर हांच्या विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ले खातीर टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंदीत आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जाल्यार ह्या केसीचो तपास आता गुन्यांव फाट्याच्या पुलीस करतात. आमी फक्त तांकां मजत करता अशें पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. फ्रांसीस झेवियरा विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या विशया वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. जायत्या पुलीस स्टेशनांनी गौतमा आड कागाळी दाखल केल्यात. गौतम खट्टराक अटक करपाची मागणी जोर धरून आसा. बुधवारा राती गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्यांव फाट्यान अटक केली. मजगती बेरेस्तारा ह्याच कारणावयल्यान वास्को टिळक मैदानाचेर शेकड्यांनी नागरीक जमले. तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंदीत आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जायतो उलयल्लो आसा आमच्या गोंय साहेबाचेर, जे ह्या कट्टर द घट्टर हेणें पळय कॉमेंट मारला तेचेर हांव जायतो उलयल्लो आसा. पूण आतां म्हजो मुद्दे आसा, म्हणजे 3 पॉयंट आसा. 3 पॉयंटाचेर हांव उलयतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, हे ऑर्गनायझींग कमिटी पळय जी आसा तांणी म्हणलें हांकां कांय म्हायती नाशिल्ली की अशें जायत आनी अशें उलयत म्हण तो कट्टर म्हणटात तो. तांणी ताका आपयलो, हाडलेलो तिका एक स्पिकर असो म्हणून. तो एक स्कॉलर घेतलेलो मनीस, तो बरी म्हायती आशिल्लो मनीस. एक गिताचेर जावं कसल्या हिंदू देवाचेर ताका चड म्हायती आसा म्हूण ताका हाडलेलो खंय. पण हांव म्हणटा ही जावन आसा फोट. ह्या ऑर्गनायझरान एक फोटींग उलयतात. कित्याक हो हेट्रेड स्पीच करपी म्हणून ताका हाडलेलो. माच करून आतां 5 दीस जाले आमच्या गोंय साहेबाक अपमान केल्लो. गोंयच्या साहेबाक आमकां किडे पडल्या, तो आतंकवादी, हे सगळे हे भाशेन ताका मिनिस्टर जे स्टेजीर आसतना तेजो इन्सल्ट केलो. आतां आयज पासून 5 दीस जाले कोणाक तेणी अरेस्ट करूंक ना. तेज्या भावाक हाडप, भाव काडलो आनी आमकां सांगलें फिनिश काबार जालें. अरे तुमकोडे गौतम खट्टर तर मेळोंक ना जाल्यार हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ऑल मॅस. जे कितें हिंगा उलयलां, जे आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केला, आमच्या गोंय साहेबाक आतंकवादी म्हणला, ताका किडे पडले, ही बुरशीं उतरां आमच्या गोंय साहेबाक तुमी उलयला जाल्यार हूज अ सेकंड रिस्पॉन्सिबल. जबाबदारी कोण? जबाबदारी ऑर्गनायझर्स. आतां ऑर्गनायझराक जरी तर कितेंय तर ऑर्गनायज करता जाल्यार सदांच ऑर्गनायझर आपण जाय तशें करता. स्क्रिप्टचेर बरोवन तर दिल्या तेज्या भावान, जाल्यार ती स्टेजीर वाचली स्पीच दिली कशी? टेस्ट म्हटल्यार पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक हिंदू आनी गोंयांत रावपी हांव हिंदू आनी गोंयकारांक गोंयच्या साहेबाचो मारी इम्पॉर्टन्स खबर आहा. सो आमी हर्ट जाल्या, क्रिस्तांव भाव जाल्यात तशें आमी हर्ट जाल्या. आनी हे जे आतां सरकार आमकां आमचे पुलीस हेंच्यांनी आतां दोळ्याक थुकी लावपाक तेज्या भावाक हाडला. तेज्या जर भावाक तर धरूंक शकता, भावाक हाडूंक शकता जाल्यार हेंच्यांनी आजून ऑर्गनायझराक कित्याक धरूंक ना?
ऑर्गनायझरूय धांवसर वाट पळयता ते ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल असता जे प्रोग्राम जे इव्हेंट करता न्हू ताका ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आहा सो म्हाजे एकूच डिमांड आहा पुलिसां कडेन की तांकां बेगिना बेगीन अरेस्ट करा कोणाक ऑर्गनायझरांक हे थंयसर 2 मिनटाचो व्हिडिओ जाल्लो तो उलयलो तेजे उपरांत तो उलोवन थंय बसला आनी ते बसोन तिका 3 मिनिस्टरूय आहलेले ते बसले सो इतलेच आसा त्यांच्या सेंटिमेंट हर्ट जावंक ना जेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले तेन्ना हे दाखोवपाक माफी मागतात हे सगळे चुकीचे आहा हांव मागता की बेगिना बेगीन हे ऑर्गनायझरांकूय अरेस्ट करपाचो आणि तेका जो गौतम खत्तर हा पळय तेका हाडीसर ते ऑर्गनायझरांक भायर सोडपाचो न्हू मजगती हे केसीचो तपास आता गुन्ह्या फाटाचे पुलीस करतात आम्ही फकत तांकां मजत करता अशी माहिती पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करात म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सध्या आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट डिमांड आसा म्हणूनच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय तांचो जो रोल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन बट आमी ताजेर एट द मुवमेंट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट. बट सिन्स देट सो मच ऑफ क्राउड आयज तुमचे भायर येयल्यात क्रायम ब्रांचात तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला येवन मातशें अटेंड करा म्हणून आमचे थ्रू प्रॉपर चॅनल जे सिनियर्साक आमी अपडेट करपाचे असतात ते आमचे टायमली जायत आसता. इज देर एनीथिंग दॅट दे विल बी कमिंग हियर टू टॉक इन एनीथिंग इन्फॉर्मेशन तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना तशें न्ही आमचें कितें हांगा चल्लां कितें डेवलपमेंट आसा आमच्या सुपिरियराच्या नॉलेजीन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रिकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत करपाच्या प्रकरणा खाला गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केला. गौतम खट्टराकूय बेगीनूच अटक करतले म्हण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी संयम दवरचो आनी गोंय पुलिसाचेर विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान मागणी केल्या. तशेंच अशा प्रकाराची घडणूक परतून घडची न्हय म्हूण जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. आयकात. फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हाच्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावल्या. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर माइंड तो आसतो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आसा ती ऑलरेडी केल्या बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता. म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आणि हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून तांकां आनी हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्टिक्स पण ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेअरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळा खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्साचे काम पुराय केले उपरांत रिती पदां जाहीर जातकीच ज्युनियर स्केल ऑपरेटर वा कम्प्युटर ऑपरेटर ह्या सारकिल्ल्या सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळूं येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्यान सरकारी महामंडळात वचपाची इत्सा आशिल्ले उमेदवार अर्ज करपाक शकता. जॉब फेरांत वांटेकार जावन तरणाटे सरकारी नोकरेचे दार उगडटात अशें वेळा आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आनी हाऊसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले. भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानय लोक येताले आउट ऑफ स्टेट सोड. पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा कोण 10वी फेल आसतलो 12वी फेल आसतलो
ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय ह्या जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉयन जावपाक लागली. बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबात एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सातले पुलीस म्हणून जॉईन जाले थ्रू द रिझर्व कोटा. ह्युमन रिसोर्सातलो जॉब हो तितकोच ESI आसतलो, PF आसतलो किंवा ताका 100% इन्क्रिमेंट दिवपी वो जसो गव्हर्मेंटात इन्क्रिमेंट मेळटा, गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा त्याच धर्तीचेर ह्युमन रिसोर्सानूय मेळटा. आयच्या घडीक मोर देन 5000 भुरगे हे ह्युमन रिसोर्सात काम करता. ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉइंटमेंट दिता. तुम्ही त्यांची आमकां जे हा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता. आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात इट अप्रॉक्सिमेटली 6000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केला. 3000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात. वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. पहिल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉइंटमेंटूय लेटर दितले. हाचो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले. उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना. जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटा आसा तांकांच त्यांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले. म्हणून फक्त 1300 जणांचे आज सिलेक्शन जाले आनी बाकीचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी अरे डिस्प्यूट जावचे न्ही. परत सांगता तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोअर कॅटेगरीतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरीतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉईन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार देर ऑप्शन इज ओपन. तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनूय त्यांचे जॉईन जावं येता. अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन इयर इन द प्रायव्हेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर दोज वर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आनी फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज आर कंप्लिटींग द 1 year इन द प्रायव्हेट सेक्टर. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. आयच्या घडीक तुम्ही जेन्ना जॉईन हांगासर जाता तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटातल्या जॉबाची बी ऑपॉर्च्युनिटी तितकीच ओपन जाता. भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीच्या कौलाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. कौलाक भाविकांची गर्दी उसळ्या. शेनवारा मेरेन कौल मनयतले. गोंय तशेंच हेर राज्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाविक कौल घेवपाक शिरगांवां येतात. श्री लयराई देवीची जात्रा जातकीच दुसऱ्या दिसाच्यान कौलोत्सवाक सुरवात जाता. 4 दीस हो कौलोत्सव मनयतात. कौला निमतान 4य दीस शिरगांव वाठार भक्तिमय आनी उमेदीच्या वातावरणाक न्हावन वता. निमण्या दिसा वडाचो वाडो वाठारांत घराघरांनी कौल दिले उपरांत राती देवीचो कळस देवळांत वतकच परंपरे प्रमाण कौलाची सांगताय जाता. जात्रेक येवप शक्य जावंक ना ते भाविक शिरगांवां येवन देवीचो कौल घेतात. कौलां सुरळीतपणान जावची म्हणून पुलीस नदर दवरून आसात. आता जात्रा आमची बरी भशेन जाल्लेली आसा आनी आतां कौलांक आमचे सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपण भक्ता कौला खातीर येवचें आनी सगळ्यांनी वेवस्थीत संतपणान आनी थंड हितून रावन आमकां सहकार्य करचें. आनी कौला शेनवार पर्यंत कौला चालू आसतली. शेनवार दीस रात्री मागीर उशिरा देवीचे आगमन देवीचे मंदिरांत परत आगमन जातलें. देव मंदिरान वयतलो तेन्ना सगळ्या भक्तांक तुमकां शिस्त पाळची. जशी जात्रेक तुमी आमकां जशें सहकार्य केलां तशें कौलांक सहकार्य करचें. कसलीच गडबड करूं नाका. सगळ्यांनी वेवस्थीतपणे कौल घेवन देवीचे आशिर्वाद घेवचे अशी हांव तुमकां सगळ्या देवस्थान तर्फे मागणी करता. प्रेमेंद्र शेट हेणी ह्या कामा खातीर त्यांच्या मार्गदर्शना खाली
गव्हर्मेंट सरकारची सगळी यंत्रणा फाटली 2 म्हयने सामकी नेटान काम केलें आणि ह्या वर्सा जात्रेक सामकें सक्सेस केलें. कित्याक लास्ट इयर जे घटना घडली ते घटनेचे हांगासर कांयच जावपाक नासली. ह्या वर्सा कांयच जावं नाका म्हणून सरकारान मोठी पावलां उचललेली आसली. फायर डिपार्टमेंट हे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां बरी मदत केली आणि इतकेशी मदत केली की कसलेच काय आमकां कमी पडोंक ना. मोठी फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान बॅरिकेड्स घालून लोकांची एक वेवस्था बरी केल्ली आणि लोक भक्तगण सगळे त्या बॅरिकेड्सांसून पास सगळे येवन सगळ्यांक दर्शन फ्रीली दर्शन मेळ्ळें देवीचें. तशेंच दोंडांक सुद्दां पुलिसान सामकें सिस्टमॅटीक होमखणा पर्यंत हाडून सगळे लोक होमखण पार करून गेले आणि ह्या कामी आमकां सगळे सरकारचे आमकां खूब हे मेळ्यो. भक्तगणांक आणि सगळ्या लोकांक आमी जनतेक हांव एक उलो मारता, तांकां नम्र विनंती करता सगळ्या भक्तांनी कौलाक येवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उच्च न्यायालयान राज्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपा खातीर पंचायती संचालनालयाक 8 सप्तकांचो वेळ दिला. सध्या फक्त 15 CCTV फुटेज ओव्हररायड जाल्ल्याचे न्यायालयान निरीक्षण केले. शार्लेट फेर्नांडीसान दाखल केल्ले याचिके प्रमाण RTI अर्जाक जाप मेळचे मेरेन डिजिटल पुरावे नष्ट जातात. या प्रकरणाची सुनावणी 6 जुलै 2026 दिसा थारायल्या. दमण आणि दीव हांगा बरी उद्देगीक वाड जाल्या. उद्देगा खातीर केल्ले अर्ज फक्त 8 ते 15 दिसां भितर मंजूर जाता अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. राज्या खातीर फायदेशीर आणि खऱ्या अर्थान उपेगी पडपी प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवपाक जाय अशें मंत्री शिरोडकाराचें म्हणणें. मात राज्याक धोकोदायक दिवपी गजाल आडोवपाकूच जाय अशें शिरोडकाराचें म्हणणें. आयकात. गोवा दमण आणि दीव हे पयलीं एककडे आशिल्ले. आता हे 2 संघ प्रदेश जाले. म्हाका तो मुद्दो सांगतालो थंय इतली ग्रोथ इतली इंडस्ट्रियल ग्रोथ जाल्या दमण दीव आनी लोक एप्लिकेशन दितात टू सेट अप इंडस्ट्री आनीक 8 दिसां भितर किंवा 15 दिसां भितर क्लियर जाता. जेन्युइन जे आसा पळय तें आमी करूंकूच जाय. जेन्युइन ना पळय न्ही उदक डोंगर विकपाक जाय डोंगर कनर्ट करून दिवपाक जाय आमी करप न्ही. आतां हाका कशें आसता मुख्यमंत्री आपूण स्वता ती जमीन विकना आमी कोण विकना पूण मालक आसता पळय न्ही तो मालक ती विकपाक जमीन विकपाक तयारी करता. सो एक लक्षांत घेवपाक जाय आमी हाचे पयलीं आमचे पोस्टल धरून कळंगूट धरून ते वयर पर्यंत विकत गेले. येवच्यान पणजे धरून ते विकत गेले इतले फाटल्या वर्सां 50 तुमी आशिल्ले सरकार सरकारान विकूना ती लक्षांत घ्या. सरकारान करूना सरकार जमीन कळंगूट ना सरकार जमीन मिरामार ना आनी आपले जाल्यार ती विकपाक मेळना. आनी प्रोजेक्ट घेवचो पडटा सरकारान तितले प्रोजेक्ट घेवचो पडटा. आतां आंदोलन जे आसा पळय न्ही काही ठिकाणी रास्त आंदोलन इश्यू बाय इश्यू प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आनी गोंयकारांनी ताका काही गजालींक समर्थन दिवपाक जाय आनी जे जाग्यार समर्थन दिवपाक नाका म्हणजे खरोच डेट्रिमेंटल आसा फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. काही लोक प्रोजेक्टच दाखोवन दिता आमकां डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट हांव तेच म्हटलां न्ही अगोदर तेच म्हटलां डिस्ट्रक्टिव्ह आनी कन्स्ट्रक्टिव्ह. कन्स्ट्रक्टिव्ह फॉर एक्झाम्पल हांव बोरये ब्रीज जाय हाजेर बंधन नाका म्हणून 5-10 लोक इकडे येतात आनी नाका म्हणटात. फाल्यां बोरयेचो पूल जाय जाल्यार नॉर्थ आनी सावथ आमचे डिस्कनेक्ट जातले पळय न्ही आनी फेरीबोट हाजे पयलीं आमी त्रास हाल काडले आमी म्हणजे शेवटी लोकांनी मडगांवच्यान आमकां पणजे येवपाक कुठ्ठाळे कितले त्रास जाताले पळय न्ही आमकां अनुभवल्या. म्हणजे शासन जे आसता पळय न्ही गव्हर्मेंटान एप्रोप्रिएट डिसिजन घेवपाक जाय. खंयचे प्रोजेक्ट आमकां जाय खंयचे प्रोजेक्टा खातीर सनद दिवपाक जाय वगैरे वगैरे.
भाऊ बहिणीच्या पवित्र नात्याचो फायदो घेवन एके बायलेन आपल्या शेजाऱ्याक 5.72 लाख रुपयाची टोपी घालपाची धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयली. राखी बांदून आणि विश्वासाचे बंधन तयार करून भावनीक जाळ तयार करपी ह्या बायले आड केस नोंद करपाचो आदेश न्यायालयान पुलिसाक दिला. तशेंच 30 दिसां भितर अहवाल सादर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. कागाळदार 57 विठ्ठल आमोणकार शिरसय वाठारात रावता आणि तो बारीक व्यवसाय करता. 2020च्या सुमाराक देरेना आरावुजो उर्फ स्वाती हळदणकार नावाची बायल भाड्यान ताच्या शेजाराक रावपाक आयली. थोड्याच दिसा भितर तिणें आमोणकार घराण्याचो विश्वास मेळयलो. आपल्याक कोण ना, आपल्याचो घोव सोडून गेला, तशेंच ताणें आपले कडले आशिल्ले भांगार चोरून व्हेले, अश्यो फटीच्यो काणयो सांगून तांची सहानुभूती मेळयली. त्या उपरांत तिणें 57 आमोणकाराक राखी बांदून ताका आपलो भाव मानून ह्या नाताच्या 8 नांवान परत पयशे मागपाक सुरवात केली. आमोणकार कुटुंबाची आर्थीक स्थिती सारकी नाशिल्ली, तरी लेगीत त्या बायलेच्या भावनीक उतरांक बळी पडून घरातले भांगार खाण दवरिले आणि दिव्यांग चलयेचे बचत खात्यातले 5,000 रुपया लेगीत तिका काडून दिले. जून 2021 मेरेन ही रक्कम व्याज वांगडा 5,72,100 रुपया मेरेन पावली. पूण स्वाती कडेन पयशे परत मागले तेन्ना ती कारणां सांगपाक लागली. तेन्नाच आमोणकार घराण्यांक आपली फसवणूक जाल्ल्याचें कळ्ळें. सुरवेक आमोणकारान म्हापसा आनी उपरांत कोलवाळ पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली, पूण पुलिसांनी ही केस नोंद करूंक ना. निमाणे तांणी न्यायालयात धांव घेतली. ह्या प्रकरणाची गंभीरताय समजून न्यायालयान संबंदीत दुबाविता आड कोलवाळ पुलीस स्टेशनात FIR नोंद करपाचो न्यायालयान आदेश दिला. तशेंच 30 दिसां भितर अहवाल सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव पालिकेन सोनसोडो वाठारात 10 TPD क्षमता आशिल्लो गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचेर आधारीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण केले. या प्रकल्पाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. हो आधुनिक प्रकल्प मडगांवच्या कोयर व्यवस्थापनाक व्हड चालना मेळटली. राज्यांतलो हो पयलो प्रकल्प. भविष्यात अशे हेर कडेनूय प्रकल्प उबारचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तांच्यांनी इनोव्हेटिव्ह आयडिया घेवन तो पहिल्याच पद्दतीत गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा, जेणे करून अशा पद्दतीत आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले. वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा आनी एनी हांव म्हणजे कोर्टान बीन कित्याक वता लोक आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले. म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सॉल्व म्हाका दिसता हांवूय जाय पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावंक शकनासलो. इतकी घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत परत आनी कितलेशेच फावटी उजोय पेटला थोडे फावटींनी. म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलोच, बट एअर पोल्यूट जाताली पयलीं तो तेच्या पेक्षा मारक आशिल्ले म्हणजे चड मारक आशिल्ले भुरग्यांक, कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकताली. बट म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सोनसोडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी, फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघातल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर. हाजें म्हाका समाधान आसा. म्हणजे निदान हे सगळे ताका बरें हेल्प मेळटलें, कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या. टॅक्नॉलॉजी तेच्या बद्दलूय सगळें उलयल्या, पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावं ना कचऱ्याच्या बाबतीत, जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा. सोऱ्याचो थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या क्षुल्लक कारणावेल्यान मणिपूरचो पर्यटक आनी वेटरा मदीं मारामारी जाली. हो सगळो प्रकार शापोराच्या डार्लिंग्स बारात घडलो. ह्या प्रकरणात दोनूय गटांमदीं एकामेका आड कागाळ दाखल केल्या. उपरांत पुलिसांनी बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केलो. पळयात पुराय बातमी. एक दूसरे के सिर पे बॉटलें फूटेगी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 16 एप्रिलाक 5 जाणांचो मणिपुरी तरणाट्यांचो गट शापोराच्या डार्लिंग बारात पार्टी करपा खातीर आयिल्ले. हो गट जेवता आसतना वेटर दुसऱ्या गिरायकांक सोरो दिवपाक वतना ताचें नियंत्रण केलें आनी ताच्या हातींत आशिल्ल्या ट्रेंतल्या ग्लासांतले सोऱ्याचे थेंब मणिपूर पर्यटकाच्या गटांतल्या एका तरणाट्याचेर पडले.
आंगाचेर सोऱ्याचे थेंब पडल्या उपरांत संबंधीत तरणाट्यान त्या वेटराक वायट उतरां करून ग्लासांतलो सोरो ताच्या आंगार मारलो. ते खातीर बाराचो वेटर आनी मणिपूर गटांतल्या तरणाट्यां मदीं मारामारी जाली. ह्या मारामारीत मणिपूर गटाचे 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. ही घडणूक बेरेस्तारा 16 एप्रिलाक मध्यान राती 12:30 ते 3 वरांच्या मजगतीं घडली. हे विशीं दोनूय गटांच्या लोकांनी एकमेका आड पुलिशेंत कागाळ केली. तशेंच मणिपूर गटाच्या एका व्यक्तीन पुलिशेंत कागाळ करून जखमी जाल्ल्या तरणाट्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ पुलिसांक शेअर केली. उपरांत हणजूण पुलिसांनी बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केलो. हे घडणुकेक लागून आतां पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर परतून एकदा गंभीर प्रस्न उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर शापोरेच्यान विणा मांद्रेकार. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची